G20 इंडिया प्रेसिडेन्सीत आरोग्य कार्यगटाची बसका गोंयांत सुरू। वैजकी पर्यटनाक भारतात येतात 14 लाख फॉरेन टुरिस्ट। भारत 10व्या नंबरार। वैजकी मळार G20 देशांचो सहयोग वाडोवपाचेर चर्चा। केंद्राच्या शैक्षणिक स्किमींनी गोंयच्यो इंग्लिश एडेड शाळा बसना। डबल ट्रॅकिंग आणि मायनॉरिटी मतांचेर शहाची आमदाराकडे चर्चा। म्हादयचेर उतरना म्हूण काँग्रेस आप आक्रमक। बिहारचो राज्यपाल गोयचो आदलो सभापती राजेंद्र आर्लेकराच्या ताफ्यातले फायर ब्रिगेडीचे गाडयेक अपघात। आर्लेकराची गाडी सेफ, आर्लेकरूय सेफ। गाडयेतले 4 किरकोळ जखमी। म्हापशे पोलिसांनी नेपाळीच्या खुनाच्या केशीत एकल्याक धरलो। अटक केला तो करण शिंदे गिरीचो वाद जालो। सोऱ्याची बाटली तोपून नेपाळीचो खून, आरोपीची कबुली। पंधरा वॉर्डांच्या फोंड्या पालिकेत उमेदवारांची गर्दी। बीजेपी काँग्रेसची पॅनला तयार। अपक्षांचोय नेट। आमदार रवीचो नगराध्यक्ष पूत धरून दोगूय पूत उमेदवारी घालून वेंचणुकेचे रेसीत। सांखळे पालिका वेंचणुकेच्या 12 वॉर्डांक 23 अर्ज वॉर्ड रिझर्व जाल्ल्यान नगराध्यक्ष वेंचणुकेत ना। मात पॅनलाक वावुरतलो आदली नगराध्यक्ष वेरेकार 2 टर्माच्या ब्रेका उपरांत परत रिंगणात। लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाची भाशा सारकी न्ही। मिशन गोवात बहिष्काराचेर 2 गट। बीजेपी वाले म्हणटात समाजाच्या चडशा जाणांक पार्टीचेर विश्वास। बीजेपी इशू लायतली तडी। मांद्र्या टर्टल नेस्टिंग वाठारात कन्सेंट टू ऑपरेट नासतना चलताली ती 32 शेका आस्थापना सील। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो कोर्टाक रिपोर्ट। मांद्रे मोर्जे 500 मीटर सायलन्स झोन। गोवा फॉरवर्डाचे शिष्टमंडळ शेकवाल्यांनी ॲक्टिव्हिस्टांक घेवन मेळ्ळे। एमपीएच्या अध्यक्ष एन विनोद कुमाराक एमपीएत कोळसो हाताळप बंद करून क्रूज पर्यटन सुरू करपाची मागणी। मिरामार दोनापावला रस्त्यार मोठो अपघात। स्कॉर्पिओ आणि स्कुलाच्या कदंबाचो अपघात। स्कॉर्पिओ कदंबाक मोखली, लायटीचे खांबे वडयले। गाडयेतले 2 बसींतली भुरगीं जखमी। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 9108। ॲक्टिव्ह केशी 60,313। गोंयांत नव्यो 48 केशी। ॲक्टिव्ह केशी 608। पणजे फोंडेऱ्यांनी ट्रक अडकुपाचे सत्र चालूच। सांतिनेज इंगर्जी कडेन परत ट्रक लवणलो। रस्तो खचलो, टायर अडकलो। हे सुवातेर हे आदी आनीक एक टँकर लवणून अडकल्लो। हल्ल्याळ जोयडा मतदारसंघात बीजेपीचो उमेदवार सुनील हेगडे खातीर गोंयचो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे प्रचाराक। विश्वजीत राणेची कन्नड भाशण व्हायरल। बथिंडा आर्मी मेसातले फायरिंग केशीत लष्कर गार्डाक अटक। आपल्या 4 जवानांक मारले। लैंगिक छळ करताले म्हूण मारले। आरोपी मोहन देसायचो आरोप। गँगस्टर अतिक आणि अशरफ अहमदाचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जाहीर। अतिकाक लागल्यो 9 गुळयो। अशरफाच्या बॉडीत मेळ्ळ्यो 5 गुळयो। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यावळीक 11 जाणांक उष्माघात। 100 वयर लोक हॉस्पिटलात शिफ्ट। महाराष्ट्राचो विरोधी पक्ष पुढारी अजित पवार मागता कार्यावळीची चौकशी। बीजेपी तिकेट न्हयकारल्या उपरांत आदलो कर्नाटक सीएम जगदीश शेट्टर काँग्रेसीत। बेंगळुरूत काँग्रेसीचो मुखेली मल्लिकार्जुन खरगे सिद्धांत दिलो येवकार। फाटले 6 टर्म शेट्टर आमदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि यूपीचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटकाच्या प्रचाराक उडपी येवपाची शक्यता। 4 मायाक जावये बसका। 10 मायाक विधानसभा वेंचणूक। रशियाचो पालवी प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव भारतात 2 दिसाच्या भेटेर विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकराबरोबर चर्चा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंटाचेर चर्चा अजेंडार।
मार्केट पॉझिटिव्हवर उगते 121 पॉईंट वाढून सेन्सेक्स 60,032 उगते. निफ्टी 17,739.